इलेक्शन कमिशनरान काल रोल पब्लिश केले, म्हणजे पब्लिश केले ते काल मेळ्ळे आमकां. आनीक रोल मेळटरीर आमी जेन्ना फातोर्डेचो रोल चेक केलो, फातोर्डा आनी कुर्ताचो, तेन्ना आमकां एक लक्षात आयलें की सबंद गव्हर्मेंट यंत्रणा बीजेपीन आपल्या त्या रोलाचे हे रिगींग करपाक यूज केले. ताचें हांव एग्जांपल दिता की कुर्तरीची जवळ जवळ 53 वोटर्स डायरेक्ट फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीक ऍड केले. हातूंत इलेक्शनाचो ऑफिसर जो SDM म्हणून काम करता तो आनी बाकीचे जे BLO सकट सगळे जे आसात त्या सबंद यंत्रणेक राबोवन ताणें हें जें केलां हें फक्त आमी फातोर्डेचो हे जो आसा तुगेलो रोल आसा ताजे वयल्यान आमकां लक्षांत आयलें. पूण म्हाका दिसता की सबंद गोंयभर हीच पोजिशन केल्ली उरतली. कुर्तरीची जी नांव आसात ती कुर्तरीच्या तशा तशी काडलात आनी जवळ जवळ पेस्ट म्हणटा तशी हांगा केला, म्हणजे घरा नंबरा सकट हांगा शिफ्ट केला. फातोर्डा येतरीर शिफ्ट जावन तांकां नवे नंबर दिले किंवा ताणें रेसिडेंस चेंज केले अशें कांय जालें ना. हाचो दोन अर्थ जातात की एक डिलिमिटेशन करतना जो रायट ना आसतना कुर्तरीचो एक पार्टच काडून फातोर्ड्याक लायलो. आमकां डावट आहा, गोवा फॉरवर्डाक डावट आहा की हें सबंद गोंयभर जंय जंय तांगेले कॅन्डिडेट वीक आहात थंय थंय ताणें हें केलां. तांकां खबर आहा की कुर्तरी मतदारसंघाक तांगेले वोटर दोन फायदो ना. सो ते वोटर जर हांगा हाडले, सिलेक्ट करून फातोर्डा हाडले तर फातोर्डा तांकां फायदो जावंक शकता. हाजी थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया हाणें हाजी टोटल इन्क्वायरी करपाक जाय. जे जबाबदार अधिकारी आसात तांचे कडच्यान काम काडणे घेवपाक जाय आनी तांकां सस्पेंड करून तांची इन्क्वायरी जावपाक जाय. मतदार यादीक दोन कारणां खातीर बदल जावपाक शकतात. एक कारण इज की मतदार पळय आसा तो एक एरियेंतल्यान दुसऱ्या एरियेंत वता, एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वता रावपाक, सो ताचें नांव चेंज जाता. आनी दुसरी चेंज जाता तें डिलिमिटेशन जाता तेन्ना. जेन्ना डिलिमिटेशन जाता तेन्ना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मतदार यादीक बदल जातात. हांगा दोनूय गोश्टी जाल्यो नात. तो मतदार पळय आसा ताणें आपल्याले घर तेंच आसा आनी डिलिमिटेशन तर जालेंच ना. सो जो पळय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पळय आसा, SDM नाल्यार कोण BLO ना कोणी, तांकां अधिकार ना डिलिमिटेशन करपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. सो दिस लुक्स एज इफ those officers have done the delimitation of Kurturi and Fatorda constituencies on their own.